नमस्कार. म्हजे नाव उत्कर्षा सुभाष लोटलीकर. तुमच्या मुखार एक कविता सादर करता. कवितेचे नाव असा संघर्ष ज्योत. कविता बरोवपी श्री अशोक रघुवीर चोडणकर. शेवण्यांनी गायली गीतां सैम खोशयेन फुल्ला. शेवण्यांनी गायली गीतां सैम खोशयेन फुल्ला. म्हजे कोंकण भुयेर स्वर्गांतल्यान सौंदर्य देवला. दर्या देगेर किनारपट्टेर, दर्या देगेर किनारपट्टेर कष्टाळ जिवीत घडयला. समंदिराच्या लहरांक आमी मुजगाबारार नाचयला. सायबा बोगोस, सायबा बोगोस, मदींच कितें घडलां? अकस्मात सैम आमचें धडकांनी रडलां. मदींच सायबा आमची संपत ना नपयत जावंक लागल्या. मदींच सायबा आमची संपत ना नपयत जावंक लागल्या. नाडप्यांचो नाद पळय, दोंगरार आमच्या कुराड पडल्या. आमचे मांडे आमची गितां, आमचे मांडे आमची गितां आमच्यो देखणी रडटली. आमच्या भुरग्या बाळांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळटली. आमी आवाज उठयतले, आमी आवाज उठयतले, आमचे खणपी जागतले. आमच्या शक्तीबळार मदांतांक त्यांची वाट दाखयतले. हे भुयेचे धनी आमी, हे भुयेचे धनी आमी फुडल्या पिळगेक जबाबदार. आमचो उलो गाजतलो आमीच हांगचे राखणदार. शिरांतरान राग भरला, शिरांतरान राग भरला, आमी नेटान झुजतले. भुयेचेर आगात सोंसचे नात, आमचे दायेज राखतले. परत परत झुजतले, परत परत झुजतले, संघर्ष ज्योत पेटयतले. देव बरें करूं.